दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवाळ्यान भरलें. कित्याक गोवळी नतल्ल्या बोकऱ्यांबरी ते घुस्पडोन भिजूड उरले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ्या तेस्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडोवचो आनी सर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान फारादीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडलें: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी सामारियागारांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बागार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां मदें वचा. वेताना सर्गींचें राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पसारीत वचा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया. पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, पुंक्याक तुमी दिया. आयचे सुवार्तेंत जेजू आपल्या शिसांक मिसांव दिवन सर्गींचें राज परगट करूंक धाडचें आमी नियाळटांव. लोकांचो जमो पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें, कित्याक गोवळी नातिल्ल्या बोकऱ्यांबरी ते आसले. देखूनच पिकावळ्या तेस्ट आसा पूण वावरडी थोडेच म्हणून बापा लागीं वावरडी धाडच्याक मागोवंक सांगता. आयच्या काळाची परिगत कसली? लोक देवाक सोदूंक प्रयत्न करता. देवाचें राज ह्या संवसारांत प्रसार करीजे म्हूण पेसाडटा. जेजून लोकांक गोवळी नातल्या बोकऱ्यांबरी पळयल्लें तशेंच आज आमच्या संवसारांत आमची परिगत. आज संवसारार सुवार्ता परगट करून देवाची वळख करून दिवंक धार्मीक भाव भयणी आनी याजकांची गरज आसा. आमच्या कुटुंबांतावन देव आपोवनी उपजाशें करूंक देवा लागीं मागाचें मात्र न्ही, आमच्या भुरग्यांतय मिसावांची रूस वाडयचे. गोवळी नातिल्ल्या बोकऱ्यांबरी आसच्या लोकां जम्याक पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरता. उक्त्या काळजा मणाच्यांक पेल्यांचे कश्ट आटाविटे समजतात. दारूण काळजाच्यांक हेरांनी केल्लें बरेंपण दिसना. दिसल्यारी दोळ्यांक तोपता. मोवाळ काळजाच्या जेजू बरी कशें बरें करयेत. दारूण काळजाच्या फारिसेवां बरी आमी जावचें न्हय. इस्रायल परजा एक समृद्ध दाखवाल तरी ताचे वरवीं देश ग्रेस्त जावन आड वांटो धरून निजा देवाक सांडून बोंब्या पुजाक लागिल्ल्या तिका आपणाक नीट वाटेन चलोवंक रायना म्हणली कंत. जेजू देवाचो पूत इस्रायल परजेन नीट वाटेन चलच्याक 12 गोवळ्यांक नेमता आनी इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां मदें वसा सर्गींचें राज रागी पावला म्हणलो संदेश दिवंक उलो दिता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की पातका मरणाक सांपडलेल्या मनशा कुळाक तारान लाबोवच्याक
तुज्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलोय. आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सर मनशाची ताणें सोडवण केली. हें तुजी पवित्र मंडावळी पासत आमी तुका दिन वस्ताव. तुज्या पुतान आपले जिणयेन आनी शिकवणेन तुज्या राजाची बरी खबर परगटली. आपलें काम मुंदारून व्हरच्याक शिसांक ताणें तरबेती दिली आनी सर राष्ट्रांनी आपली शुभ वार्ता परगटच्याक तांकां आज्ञा दिली. पवित्र आत्म्यान भरलेल्या शिसांच्या आनी तांच्या पाटलावदारांच्या वावरा निमती आज जायतो लोक तुका नीज देव म्हूण वळखता आनी मान करता. ह्या पासत आमी तुका वंदितांव. तरी पूण बापा, शुभ वार्तेचो उजवाड लाबनातलो धाराळ लोक संवसारार आजून आसा. तांणी सर्वांनी क्रिस्तद्वारी तुज्या गोपांत येजय म्हूण तूं आशेताय. ह्या पासत साल्वोत्सवांचो संस्कार जावन आशिल्ले पवित्र सभेन आनी तिच्या म्हणयाऱ्यांनी उर्बेन आनी धैर्यान आपलें मिसांव जारी करीशें तांकां कृपा दी. सर क्रिस्तांवांनी क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक तांकां प्रेरण दी. सुवार्ता परगटणेच्या कामाक आपणाक संपूर्ण रितीन समर्पीत करतल्या साबार वावराड्यांक तूं उपजय. शेकीन तुवें बसयलेल्या त्या सर्गींच्या बागी राजान तुज्या सर दुतां भक्तां सांगाती तुका बापाक, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक रूप देखचें आनी वाकांचें भाग सर्वांक फावो जावं दी. प्रितीवंत बापा, तूं सस्नातावन आमचो मोग करताय. तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारी धाडून तुवें आमची सोडवण केली. हे सोडवणेची बरी खबर सोमेस्त लोकांक कळीत करचे खातीर काळांकाळी साबार जाणांक तूं विंचून धाडताय. आमच्या समाजांतल्या साबार याजक वा धर्मीक जावन सुवार्ता परगट करूंक तुवें आपोवणीन दिलाय. सोमेस्त याजकांचो आनी धर्मिकांचो आमी उपकार आटयतांव. तांचे निस्वार्थी सेवे वरवीं आमी तुजें बरेंपण भोगूंक पावल्याव. तांकां शांती समाधानाची हातेरां कर. सुवार्ता परगटणे खातीर वावरूंक, दुबळ्या धाकट्यांची आनी कश्टतल्यांची सेवा करूंक तांकां चड आनी चड बळ दी. काकुळदारा बापा, सोमेस्त याजकांचेर आनी धार्मीक भाव भयणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे समर्पीत जिणयेन तांकां तृप्ती आनी दादोसकाय दी. तांकां सदांच पवित्र सांबाळ. तांचो वावर फळादीक कर. सैमाचे अस्कतकाये वरवीं सुकोन पडनाशें तांकां राख आनी तुजेर तांणी दवरलेलो बरवसो घट कर. तांच्या गरजा आकांतांनी तुजी खणवळाय तांकां भोगूंक दी. आपले भावार्थी आनी शगुनी मारिफात क्रिस्ताक ती साक्ष जावं दी आनी साबारांक तुजेशी पावोवन दी म्हूण आमी मागतांव. सरस्परा देवा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मारिफात मनशा कुळाची तुवें सोडवण केली. समस्त मनशांनी ह्या सोडवणेचो फळ जोडी जाय आनी आख्ख्या संवसारार तुजें राज विस्तारी जाय म्हूण तूं खुशी व्हरताय. तुज्या शेतांत गरज आसतात ते वावराडी धाड म्हूण तुजे लागीं मागतांव. ह्या संवसारी तुज्या पुताची बरी खबर परगटूंक आनी तुजें राज विस्तारूंक सर भावार्थ्यांक तूं प्रेरीत कर. याजकी आनी धार्मीक बेसेंत सगळें जिवीत समर्पण दिवंक तूं दिताय तें आपोवणें साबार आनी संतोशान आनी उदार मनान स्विकार करीशें कर. आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्यानपणी आपणाकच तुजे सेवेक भेटोवन दिशें आमचें कुटुंब भाग्यवंतपणान वाडय. मोरये आमचे माये,
देव आपणाक आपयता म्हूण भक्तेल्यांक संवसाराच्या बुलोवण्यांतली सुटोवंक आनी धैर्यान देव आपोवण्याक पाळो दिवंक कुमोग कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. दिव्यवाणी